सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या गाब्रियल आनी कार्मेलिना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत. आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता फेर्नांडीस फॅमिली हांच्या सोपून गेल्ल्या सगळ्या आत्म्या पासत. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया रुडॉल्फ कार्वालो ताचे बरे भलायके पासत. तशेंच सगळीं जीं कोण आपली सर्जरी करतात बरी ना तांचे पासत मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाग्योंत इस्तेव पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर हाची परब मनयता. निकतोच जल्मल्ल्या जेजूक आमी आमच्या काळजान घेता आसतना दुमाळोय आमकां रावता आनी त्या दुमाळ्यान जेजू पासत रोक्त साक्षी जावपाक आमकां जण एकल्याक आपोवणें. आयचे मिसाची भेटेन खेरीत भाशेन मागुया सगळे जे रोक्त साक्षी मार्टर्स आसात तांचे पासत सगळे जे दिसाच्या दिसाक मार्तीरपण भोगतात वेगवेगळ्या कारणां पासत जावं आपणाचेच पासत वा आपल्या घोराब्या पासत आपल्या राज्या पासत देसा पासत वा आपल्या भावार्था पासत जे कोण रोक्त साक्षीपणाचे वाटेर आसात तांकां देवान भरपूर कृपा बाग्योंत इस्तेवा सारकी दिवची म्हूण आमी मागुया. आनी जायते पावटी आमी भियेल्या जायते पावटी आमी भिवकरी जाल्या आमच्या भावार्थाक आमी उबीं रावपाक फाटीं रावल्या वो आमकां जें कितें देवाचें उतर उलोवपाक लायता तें आमी उलोवंक ना. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपतविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून कळावन विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बाग्योन सगळ्या दिवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उत्सर्गी ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा विचाराया सूर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची देवी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आपणाक दोग दितल्यांक भोगसणें मागून बाग्योंत इस्तेवान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासणाच्या जिविताक जल्मलो. हो ताचो जैतिवंत मोग समारंभून आमच्या दुस्मानांक भोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोळान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विस्मितां कोत्तालो. मुक्त जालेल्यांच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरियेनिकार आनी अलेक्झांड्रेकार आनी ते भायर सिलियेसीचे आनी एसियेचे थोडे जाण उपरासले. ते इस्तेवा कडेन वाड विवाड करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक
तांचे लागीं गडो नासलें. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचे आड आपले दांत किल्लावंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गार तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडलो. पूण तांणी व्हडल्यान कुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सोगले ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी गोवायांनी आपली आंगवळी एका तरणाट्याच्या पांयांशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान बदतलों आनी मुरगडटलों. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवून तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुजे माये मोगान म्हाका सोडय. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या धर्मदूतांक म्हळें, मनशांताय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्मसभेन व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोण मारतले. म्हजे पासत राजा पातशायां सरशीं तांच्या आनी अनबावर्तेच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशीं उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक, बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो. पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. रिचा भाव भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतरांतलीं थोडीशीं उतरां काय बरीं.
निमणें उतरचें म्हणलें, शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. हीं उतरां काय बरीं. शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. भाव भयणीनो, भाग्यवंत इस्तेवाची खबर आयज आमकां मेळ्ळी. आयज भाग्यवंत इस्तेवाची पवित्र सभा परब मनयता. प्रथम मार्तीर हो पयलो रोग साक्षी पवित्र सभेचो. आनी रोग साक्षी कित्याक जालो? कित्याक जी आज्ञा जेजून दिल्ली ती ताणें पाळ्ळी. ही आज्ञा म्हणल्यार ही आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा ती. भियेनासतना शुभ वर्तमान परगट करूं. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. आनी ही उतरां भाग्यवंत इस्तेवा सभेक खरें जालीं. पवित्र आत्म्याचें देणें जेन्ना ताणें घेतलें तेन्ना ह्या देण्यान ही देवीक जाणवाय ताचे भितर सरली. ताचो अणभवूय आसा. जेजूचो अणभव ताणें घेतला आनी जेजूचो अणभव घेवन भासायल्लो आत्मो जेन्ना ताका मेळ्ळो तेन्ना पवित्र आत्म्यान भरोन ताणें हें देवाचें उतर वो क्रिस्ताक ताणें परगटलो. आनी ताचे जाणवाये मुखार आनी आत्म्यान बरोवन तो उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक कोणाच्यानूच जायनासलें. हें आमकां हेच्या पयल्या वाचपान मेळ्ळां. तर भाव भयणीनो, इस्तेवाच्या जिवितांत जालें तें आमच्याय जिवितांत घडपाक शकता. आनी आयच्या काळार हें घडटा तें आमकां दिश्टी पडटा. धर्मा पासत, भावार्था पासत तुजेर आड येवपाक शकतात. जायत्या जाणांचेर आड आयिल्ले आसा. धर्माक लागून वा धर्माच्या नांवान कोणाकूय भितर घालप हें आयज सोंपें जाल्लें आसा. कायदोय जो आसा तो तेच भाशेन आसा. हर्ट रिलिजियस सेंटिमेंट्स म्हणल्यार पुरो तुजेर मागीर FIR जाता. FIR जाता, तुका भितर घालपाक जाता, जायत्यो मांडण्यो काडपाक जाता. इस्तेवाच्या जिवितान आमी पळोवया कितें जालें तें. इस्तेव जेन्ना कुरपेन बरोवन आनी बोळान बरोवन व्हडल्यो खुणां कोत्तालो आनी शिकयतालो, विजमितां ताचे वरवीं घडटालीं, तेन्ना हे जुदेव जे आसले, जे मानून घेनासले जेजू संवसाराचो सोडवणदार म्हूण, जेजू मेसियस म्हूण ते मानून घेनासले. आनी हें सोत लिपोवन दवरूंक वो हें सोत धांपून दवरूंक तांणी जायते प्रयत्न केल्ले. आनी आतां पवित्र आत्म्याच्या येण्या उपरांत हे आपोस्ल जे आसात, हे शिश्य जे आसात, ते एक एकलो आतां धिरान उलयता भियेनासतना तें तांणी पळयल्लें. तर असल्या वेळार इतलीं विजमितां आनी व्हडल्यो खुणां इस्तेवा लागीं घडटात म्हणटो जायतो लोक ताचे शीं येतालो. आनी जायतो लोक ताचे शीं येतलो आनिकूय हें जाणा जावन ताका बंद करूंक जाय आसलो. आनी ताका बंद करचे पासत आमी पळयता ते ताचे लागीं उलयतात, ते ताचे लागीं भासाभास करतात, वो ते ताचे लागीं उज्जत करतात. पूण इस्तेवा मुखार कोणाचें चलनासलें. कित्याक तो देवाचे पदवेन आनी देवाचे जाणवायेन उलयतालो. जेन्ना आपणाचें चलना, उलोवपाचें बरे भाशेन धरना, तेन्ना तांकां राग आयलो. तेन्ना तांची मनां आनी काळजां एके भाशेन उत्सांबळ जाली. आनी असल्या वेळार आनी कांयच करपाक जायना. जो कोण सोत उलयता, जो कोण आमच्याहून आनीक बरें उलयता, ताका नाटक करपाचो. आनी हाचेर तावन धुमाळो सुरू जालो. आनी आमी पळयता आयज आमी नांव आयकलां सावलूचें. सावलू म्हणल्यार उपरांत तो पावलू जातलो. पूण फुडारीपण घेता एक तरणाटो कसो. फुडारीपण कसलें? तोय एक जुदेव म्हणटच आपणाचो धर्म सांबाळपाक, राखपाक तो फुडारीपण घेवन मुखार आयलो. सगळे ताच्या पांयाशी दवरताले. आनी तेन्ना इस्तेवाच्या मरणा उपरांत तो मागीर पवित्र सभेक धुमाळो दिवपाक ह्या वडिलांच्यो चिटी पासून घेवन क्रिस्तांवांक धुमाळो दिवंक मुखार सरतलो. आनी ह्या सगळ्या धुमाळ्यान एक वस्त आमी पळयता, इस्तेव थीर रावलो. जीं उतरां आतांच आमी वाचल्यांत, निमाणी उतरां, शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. इस्तेव शेवटाक पर्यंत थीर रावलो. जेन्ना तांचे लागीं ह्या जुदेवा लागीं कांयच आनीक जायनासलें तेन्ना ताचेर मारूंक फातर उखल्ले. ताका फातरांचें मरण हें फर्मोण. जाल्यार असल्या मरणान भियेनासतना हीं उतरां भाग्यवंत इस्तेव उलयलो. पळयात,
स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसतलो म्हाका दिसती पडटा. म्हणटच हें दर्शन पळोवपाक देवान ताका फावो केलें, कित्याक तो थीर रावलो आनी हेच थिरायेन मनशां मुखार वा मनशांच्या फातरा मुखार आनी मनशान मारलेल्या फॉर्मणा मुखार एकूच उतर, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. आमी जण एकलो आमकां जेन्ना आपयल्या तूं आमकां सयेक मेळटा, जावं आमच्या भावार्था पासत आमी उबी रावूंक वो कसल्याय स्वता पासत आमी उबी रावूंक वो आमच्या देशा पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या पर्यावरणा पासत आमी उबी रावंक आमकां जेन्ना सयेक मेळटा तेन्ना हीं उतरां आमकांय गरजेचीं. असलें कितलेंय वायट जायत जाल्यार सर्वेस्पोर देव सोमी जेजू क्रिस्त आमकां सोडचो ना. हो विस्वास धरून जीं उतरां जेजून आमकां सांगल्यात, उलयतले ते तुमी न्हू पूण तुमचे वरवीं बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. भाव भयणीनो, भाग्यवंत इस्तेवाचे मजतीन सगळे जे मार्तीरपणाचे वाटेर आसात तांचे पासत आमी मागुया. भाग्यवंत इस्तेवाचे मजतीन जे कोण सोत उलयतात तांचे पासत आमी मागुया. भाग्यवंत इस्तेवाचे मजतीन आमकां जण एकल्याक स्वता पासत सगळे वेळार उबी रावूंक आनी आमचें जैत न्हू पूण देवाचें जैत मुखार व्हरूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. हेंच मागून आमचें जण एकल्याचें मन काळीज हे पवित्र मिसाचे भेटेन बापाक उबारुया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. तुझ्या उदारपणात वावरांत आमकां जिविताचो तुझ्या उदारपणांत आमकां दाखाचो सोरो तुका भेटयता. दाख वालीन दिला मनशाच्या वावरांत आमकां म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, आमा मनशां पासत आमच्या सोम्याक गोवाय दिवंक भाग्यवंत इस्तेव आपलो जीव दिवंक पाटी सरलो ना. विस्वाशी शिसाचो मोग समरंभून जेजूच्या अप्रेमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कोश्टां दोगदां मोदें लेगून ताका विस्वाशी रावंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इस्तेव तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परचळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता.
Povitru, Tolbaranțo sobresportul, Surgane Sansar Volacciona lui Bahat, Munsuri Tukazoi, Sorvesperacina Takazoi, Munsuri Tukazoi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मिळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुटपोर गोठुया, तुझ्या खुसानी पुनर्जीवनपणा उर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण गो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची रोग साक्षीपणाक उक्तेपणी आनी उक्त्या मनान तयार जावंक सोदतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी बागयोन इस्तेवा बरोबर आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक रोग साक्षांचो मुकुट जोडूंक आमकां सगल्यांक आपयल्यात. आनी अशें म्हणटात, ब्लड ऑफ द मार्टर्स इज सीड ऑफ क्रिश्चन फेथ. रोग साक्षांचें रगत क्रिस्ती भावार्थाचें बी. जाल्यार आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी आनी आमचे परगटणेन आमी रोग साक्षीपणाचो मुकुट जोडूंक तयार आसा देखून जेजूंची केल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी शिवंक येता. ती आमचेर जट्टी आनी कास्त हाडिना जावं पण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दिवन. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया ते म्हज्या भितराचे म्हाका फावना पण तुझ्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तू भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुझ्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजें तुजे विणे, ना शांती ना बळ म्हजो. तुझ्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजें तुजे विणे, ना शांती ना बळ म्हजो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो.
इस्तेवाक तांणी फातरांनी मारलो. दिमी मारून इस्तेव व्हडल्यान म्हणटालो, तुज्या हातान जेजू घे आत्मो म्हजो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, धर्मदुतांनी नेमलेलो तुजो प्रधान सेवक भाग्यवंत इस्तेव पवित्र सुबेन उर्बेन गोरजेवंतांचे चाकरेक लागलो. ताच्या समारंभा समयार आमची सोडवण करचे खातीर जल्मल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यान ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून आमकांय आमच्या भावा भयणीची सेवा चाकरी करूंक उमेदीन बर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93. F16. मिसाची